templan tuja Bapa dulbarca Lana paunda senggi murni tau tuka Raya setsum sraca Kito waktu tu suwi pau Kaitan tuka yikchi Wakan tau mahima suryo sundrim tunggu Tumung kurpe sagu Ailiaun beli bitun templan tuja Bapa terbaranca Lana paunda senggi murni tau tuka Raya seksu sraca बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो म्हज्या भाव भयणीनो आज आमी एक विशेष संगत उडासा काडटा म्हळ्यार आविलाचे सांत तेरेज मागण्या ध्यानंत आसता आसतना तिच्या मुखार एकलो आंज उबो रावता आतां बली घेवन आनी तिचें काळीज फपसिता आनी देवाच्या मोगान ती बरता की देवा कडेन कोटून रावता हाका इंग्लीश भाशेन ट्रान्सवेर्बरेशन म्हणटात भाशांतर करचें जाल्यार काळीज फापसिल्लो दीस म्हणून अर्थ हाचे बर्निनी म्हणल्यार केल्ले ही मास रोमान आमकां पळोवंक मेळटा नावाडदेखी मास तशें म्हळ्यार मनशाचें काळीज मोगान भरलेल्या वेळार तोच मोग एक बली जावन त्या मनशाचें काळीज फपसिता अशें म्हळ्यार एकली स्त्री वा एकलो दादलो आपणाच्या स्त्रिये खातीर आपणाच्या दादल्या खातीर चड मोगान आसतना तो मोगूच तांकां दुखयता संतोशान उमाळटा ती देवाच्या मोगान भरलेली त्या संतोशान ती एका तरान कश्टाली आमी भेटूनचें बलिदान सरस्वती देवा मांडच्या खातीर आमची बदकां आमी ओळखून घेवया हांव बदकी सरस्वती देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणांव संसार मनान चिंतून तुणाव सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता सरपदेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन Sumia kakutker Sumia kakutker Krista kakutker Krista kakutker Sumia kakutker Sumia kakutker सांत तेरेज सरोनो 85 वर्सां जालीं जाल्यार तें काळीज आजुनूय जिवेंस आसा आल्ब दे टॉर्मे म्हणल्या कडेन हांवें इतले लागीं तें पळयलां 2 फावटी पळयलां
देवाची मांडावळ दुसरीच. देवा अर्गां दिवन आमी मागया. देवा आमच्या सर्वेस्परा भाग्यवन आविलाचे तुझे विश्वास या करीचे परब आज आमी संतोषान संभ्रमांव थमरमताव. जेजूच्या मोगान भरलेलो आमकार बेस मानान लेखोंगो आनी आमच्या हर एकल्याच्या बेसांत कुडियात म्हणजे निर्मळपण सांबाळोंगो तूं आमकां कृपा दी म्हणून आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयलें वाचप सा पावलून तेसलोनिका घरांक बरयलेल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. पावलान सिल्वानान आनी तिमोथीन देवा आमच्या बापा आनी सोम्या जेजू क्रिस्तांतय तेसलोनिकांत आसलेल्या पवित्र सभेक बरोवचें. देवा आमच्या बापाचे आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तुमचे पासत भावा भयणीनो, सदांच आमी देवाक अर्गां दीत जाय. तुमचो भावार्थ दीस वेता वेता चड आनी चड वाडोवन येता जाल्ल्यान आनी तुमचे मदें हर एकल्यातय एकामेकाचो मोग चडत आयिल्ल्या जाल्ल्यान देवाची उपकार स्तुती आमी करची वाजवी. ह्या खातीरच सर्व तुमच्या दगदण्या कश्टां आनी वावटी मदें तुमी दाखयल्या ते सोंसणिकाये आनी भावार्थेचे तिरासाने पासत आमीच देवाच्या पवित्र सभांनी तुमची शिफारस उलयता. तुमीच देवाचे यथार्थ नितीची एक रुजवात. देवाच्या राजा पासत तुमी कश्ट सोंसतात देखून त्याच राजाक तुमी योग्य म्हूण देव तुमकां लेखतलो. आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्याक तो तुमकां योग्य करूं. बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवनी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं आनी तुमच्या भावार्थांत उपजता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूं. हेंच आमचें मागणें. अशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक तुमचे तावन महिमा तशी तुमकांय ताचे तावन महिमा लाभतली. आमच्या देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोदकार. श्लोक. सर्व परजांक सर्वेस्पराचीं विचित्रां कळया. सर परसांग सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. सर परसांग परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. ताचें तारण दिसपट्टें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. सर्वेस्पर खरोच वर्तो सर्व स्तुती फावो जाल्लो. सर्व देवा मदें तो बियेजय जाल्लो. जनांगाचे देव फकत बोंबी. श्लोक. सर परजांक सर्वेस्पराची विचित्रां कळया. उद्गार. Alleluia. 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 म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia. 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 Alleluia.
सर्वेस्व तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू म्हणालो, हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फारिजेवानो, का पाटी तुमी सर्गींच्या राजांचें दार मनशाक तुमी मुखामुखी दमतात. तुमी जावन भितर रिगानात आनी रिगोवंक सोदतल्यांक रिगोवंक सोडिनात. हाय तुमकां शास्त्रानो आनी फारिजेवानो, का पाट्यानो, एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो वा गांव अर्दो म्हण अर्दो संवसार तुमी मोडटात, पूण एकलो मेळटस तुमचे प्रास दोड्यान ताका येमकोडाच्या शिक्षेक पात्र करतात. हाय तुमकां हेरांक वायट वर्ण वेतल्या कुड्ड्यानो, तुमी म्हणटात कोणीय देवळाच्या नांवान सोपूत दीत जाल्यार तें कांय वडणें, पूण देवळाच्या भांगराच्या नांवान सोपूत गेल्यार तो रुणी जाता. कुड्डे आनी मूर्ख तुमी, खंयचें व्हड? भांगर की भांगर पवित्र करता तें देवळ. ह्या शिवाय तुमी म्हणटात कोणी वेदीच्या नांवान सोपूत दीत जाल्यार तें व्हडणें, पूण वेजी तर आपल्या आरपिल्ले कानिके नांवान सोपूत दिल्यार तो रुणी जाता. केदे व्हडले कुड्डे तुमी, खंयचें व्हड? काणीक पवित्र करता ती वेदी. तर जो कोण वेदीच्या नांवान सोपूत दिता तो वेदीच्या आनी तिचेर आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या नांवांनी सोपूत दिता. जो कोण देवळाच्या नांवान सोपूत दिता तो देवळाच्या आनी तातूंत निवास करच्या देवाच्या नांवांनी सोपूत दिता. आनी जो कोण सर्गींच्या नांवान सोपूत दिता देवाच्या सिंहासनाच्या नांवान आनी ताचेर बसलेल्या नांवांनी सोपूत दिता. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. कठीण उतरां सुमी जेजू क्रिस्त उलयता तें आमचे थंय थोड्या फावटी घडटा जावंक पुरो, साद्या मनशा थंय घडना जावंक पुरो. निजा की साद्या मनशा थंय घडना, पूण फारिजांव मदें घडटा. म्हळ्यार आमचें देवा सावन आमची बेस्तां कित्याक करता गी म्हणलें सवाल. वय देवाक अर्घ दिवच्या खातीर वो गरजूंच्या खातीर भवाडटा खातीर आमी फेस्त करता हांव करी जाय तें समा. पूण थोड्या फावटी तशें करना. थोड्या फावटी आमी करचें फेस्तां आमी करचें देवा सावन पयशां खातीर. वय तेंचाच्या वांजेलान सांगलां. एक दृश्टांत दिता तुमकां हांव. एकलो हांगा येता थोड्या फावटी तो, तुमी वळखून आसूं पुरो नांव सांगना हांव कोणाचें म्हूण. तो आपूण मागता म्हूण सांगून येता आनीक कोण साद्या मनशाचे हात धरून मागता. मागल्या उपरांत कार्ड दिता. तें कार्ड हांवें पळयलां वाचना. ताचें कार्ड ताच्या बायलेचें कार्ड. तुमी इतले पयशे म्हज्या बँकांत घाली जाय म्हणून. घाली जाय म्हणून त्या बँकांत घाली जाय. निजाक एका स्त्रियेक आपोवन ताणें मागलें आनी 40,000 रुपये घेतले. हें एक विशेश दृश्टांत जावंक पुरो. पूण सबार पोटी आमचें देवा सावन आमच्या फायद्या खातीर आमी करता. पळया निजा की समजून घेया हें तुमकांय दिसता म्हाकाय दिसता अशें आमी फायद्या खातीर आमचें देवस्थान आमी करचें न्हय. पळय आयचें दृश्टांत दिलां. तुमी कुड्डे जावन आसात. आल्तर दवरली कानिकेन सोपूत दिल्यार तो मांडटा. तुवें पाळी जाय. पूण आल्तरीच्या नांवान सोपूत दिल्यार तो बांदिना. कित्याक? ती कानीक याजकाची. तुवें सोपूत दिल्यार याजकाक वचूंकूच जाय. ते बांदता. आल्तार कितें करल्यार तिन्स आसता. वय तर भांगराच्या नांवान सोपूत दिल्यार तो बांदता. तो सोपूत तुवें पाळी जाय.
पूण देवाळाचें नांव सोपूं दिल्यार बांदिना. खंयचेंच वरतें देवळ वरतें की भांगर वरतें, देवळ वरतें न्ही तर कित्याक तूं तशें म्हणटाय. पूण सोम्याची उतरां म्हळ्यार सोम्याच्या काळार तशें आज अशें आमच्या तात्कालीक फायद्या खातीर आमचें देवस्थान आमी कसो संदर्भ आसा न्ही सारकी आसूंक नजो आसा. आमचें देवस्थान संपूर्ण जायचें, नितळ जायचें, देवा उगडसून जायचे शिवाय आमच्या फायद्या खातीर आमच्या वडविकाया खातीर आपूण वोट म्हूण दाखोवच्या खातीर करचें न्हय. सोम्यान तसो साखरबेज खुर्सार भेटोवंक ना. हाचें दृश्टांत जावन कशें भेटोवचें म्हणल्यार आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आसता तिमोथी, टायटस, सिल्वानूस, सान पावलो हांकां होगळसयता. हांव भोव संतोशान तुमचो उडास येताना म्हाका संतोश भोगता. तुमचो भावार्थ, तुमचें देवस्थान, तुमचें परस्पर निजाक नितळ जावन आसा. अशेंच तुमी चला आनी इतलें तुमी भावार्थां भरले जाल्यार तुमकां तुमच्या भावार्था खातीर जायतें भोगूंक मेळटा, जायते कश्ट मेळटा. हांव म्हणटा तें पूण सर्वेस्पर देव तुमकां भावार्थ दिल्लो देव तुमच्या कश्टांक पावो प्रतिफळ पावो तें इनाम दिल्ल्या शिवाय रावचो ना म्हणून तांकां उगडसयता. पयल्या सुवातेर तर एका कुशिल्यान ह्या आपोस्तलांची मेलपंक्त आमकां दिसून कशें आमचें देवस्थान जायचें म्हणून. दुसऱ्या संगते वाटेन फारिजांवाची जी रीत आपणाच्या फायद्या खातीर देवस्थान करचें. तर भाव भयणीनो, देवान आमकां आपयलां, भावार्थ दिलां, आपोस्तलांची देख घेवन आमचें देवस्थान करूंक आमी प्रयत्न करया. Dakang suru berpitau ye Bapa mundia waina segi Bapa semerpitau amkau stuka ge Bapa kani kamci mogan tuka azbi tuci किरकोळ तरी मोकाण दिवची दयेन बापा तूं स्वीकार कर घे बापा काणीक आमची मोकाण तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोकाण दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवपाक मानता म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आनी आमच्या अख्ख्या पयसुच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. भोवत्या देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत आमकारे तेरेजाच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती वळखून आमच्या सेवेचो वाकाणूचो याज्ञ आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवण्याक पाठ करून सर्गींच्या संतोशाच्या अत्रेगांनी बरोवन तुजी साखळी ध्यानी मणी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी कल्तपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वाचुया.
वयशी आमी करून फावू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सवते आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो निती सोरी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासून तुज्या मोग विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा आपल्या आरामाच्या पवित्रपणाक तो मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी त्याच जिवितांत तूं आमकां साकोवंक दिताय देखून सर्गींच्या सदळबारा सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dărbaraso सर्वेस पोतू सरकारी संसार बोला तुझ्या वैभवा गुण सरकी तुका सर्वेस पोराची नावे येतात ताकाचे गुण सरकी तुका गुण सरकी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगाद आपल्याच कुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Borta so good purgatoria. Sumia Jesu तुझे मरण आम्ही समारंता तुझे पूर्ण जीवन पोनामी परगता तुझ्या येण्यात आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सवतले आमकां समेस्तां पवित्रत्मावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीच्या विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळवे पप्पा आनी सगळे ह्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे सगळेन मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजोळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मर्या देवाच्या मेळ सांगाती सांजुये ती सोपोती भगवन दम दुता आनी सांत आविलाचे सांतेरस आनी सरकार तुका मान व्हरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या जिवितां आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा
सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज खंय येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमशिता, तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागडे आमच्या सोडूनदाराचे जो क्रिस्त येणे बरोवशान रयतले आमकां तुज्या उदारका कोतीन सरपथकांत सुटय आनी सरकांत ती वाटाय. कित्यार जोरदी पुदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावटाचेर दीस घाल आनी तुवें कुशोर मनीका शांती दे आनी एकवटां सांबाळ. तूं जी येताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आतां आमी एकामेका शांती पाठवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचें जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सहभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका भोवना, पूण तुज्या उतरणस म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या मोगान बुरू सोम्या काळजांत घेता, तुकाच म्हाका दिवू जिणे नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमू मागता. म्हाका तुका दिवू तुजे तयेक जाता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमून मागता. म्हाका तुका देवू तुजे तयेक जाता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुवें आज आमकां जेजूच्या कस्टमरांच्या बलिदानांत वाडोवन दिवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां तुवें भरलाय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडींत दिसचे पडच्याक बागयंत आविलाच्या सांतेराच्या देखीन जेजूचे कस्टमरान आमी सदांच आमच्या कुडींत व्हरोन आनी अशें तुका एकल्याकच लबदवंक तूं आमकां घटाय दी. या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Somya dina soya to buru, somya dina soya to buru, somya dina soya to buru.
Moga parimita soporo Dinwa soya सर्वै काळी वाकन घाव्या ताका संसकाळी ताने सरकाने प्रेतुम रसलेले ताका सामाई मा सदा काळी सोम्या तीन सोया तो बोरो सोम्या तीन सोया तो बोरो सोम्या तीन सोया तो बोरो मोगा परिमिता सो बोरो मुगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरया आशीर्वाद दिवं आमकां भगवान कुर्साचे करून यावर आमचे देव आमच्या अंतस्वनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.